पूजा, गौरी हरिहर पूजा, दुसऱ्या दिवसा महागणपतीचे आराधन. पार्थिव सिद्धिविनायक महागणपती म्हणून त्याचं नामकरण केलं आहे. शिवा पार्वतीचे पुत्र गणपती तेजे आराधन म्हणजे जे कितें कश्ट येता निवारण करपा खातीर तेजे आराधन पूजा पाठ आसा. प्रातःकाळी अभ्यंग स्नान करून महागणपतीचे मूर्ती हाडून तेजे षोडशोपचार पूजा करचे, तेका महानैवेद्य इत्यादी पूजा पाठ आसा तेका. थोडे लोक त्या दिसा शिव पार्वतीची पूजा करता, थोडे हरतालिका म्हणून आदल्या दिवसा पूजा करतात. नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वैतुभ्यम विकृताय नमो नमः एक संस्कृत श्लोक आसा. जे कितें विघ्न येता निवारण करता ते शक्ती महागणपतीक आसा. म्हणून आज पारंपरिक तेजे पूजा विधान चालू आसा. तेजे पयलीं श्रावण महिन्यान शुक्ल पक्षाचेर पंचमी दिवसा नागपूजा करतात. तांचेन ह्या महागणपतीचे जे कितें पूजा पाठाक अधिकार येता म्हणून शास्त्राचे उल्लेख आसा. तांचेन सुरू जावन महागणपतीचे थोडे 1.5 दिवसा, थोडे 5 दिवसा, थोडे 7 दिवसा, 9 दिवसा दवरून आपल्याचे पूजा पाठ करून जे कितें मनोरथा पूर्ण जावपा खातीर आनी घरान सुख शांती समृद्धी प्राप्ती जावचो ह्या निमित्तान महागणपतीचे आराधन पूजा पाठ करपाचे पारंपरीक आसा. जे कितें संकल्प केल्ले प्रमाणे तेजे विसर्जनाचे विधान आसा ते विधान करून ते कितें हितून पाणीन ते सोडपाचे विसर्जन करून तेजे समाप्ती करता गणेश चतुर्थीची. म्हणून सगळ्यांनी जे कितें तेंचे पारंपरीक जे कितें करून आयिल्लें आसा त्या प्रमाणे गणपती मूर्ती हाडून तेजे षोडशोपचार पूजा विधान करून आरती गिरती वगैरे जे कितें आसा तेजे सेवा हे सगळें करून बरे भाशेन विसर्जन करून घेवचो आनी महागणपतीचे कृपा प्रसादाक तुमकां देवान सगळें बरें करूं म्हणून गणपती कडेन मागता. गणपती बाप्पाक मखरान बसयतकर देवाची भक्ती दर एकलो आपले परीन करतात. भक्तिमय वातावरणात सगळेच कशे प्रसन्न आसता. चवथी निमतान पळोवया हे खासा भजन.
गणपती देवा करीन तुझी सेवा, नवस करीन मी देवा, नवस करीन मी. 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहीन मी देवा, दुर्वा वाहीन मी. कपळाचा कुंकू दे जन्म भर, आणि काय मागेन मी देवा, आणि काय मागेन मी. चवथीकडेन गोंयांत पळोवपाक खास मेळपी प्रकार म्हळ्यार फुगड्यो. गोंयांत तशेंच कोकण भागांत फुगड्यो पळोवपाक मेळटा. फुगड्यो हो गोंयचो एक खास लोकनाचाचो प्रकार. फुगड्यो बायलां गणपती मुखार घालतात. फुगडेच्या गितांनी देवाची भक्ती, देवाची तोखणाय, समाजांतले ज्वालंत विशय, नाती गोती, समाज हिता खातीर संदेश अशे साबार विशय आयकूंक मेळटात. तर पळोवया ही खासा फुगडी. माझी नेमलेली बाई सीता, माझी नेमलेली बाई सीता, माझी नेमलेली बाई सीता, माझी नेमलेली बाई सीता. सीता गेली गे नाही जवाना, सीता गेली गे नाही जवाना, सीता गेली गे नाही जवाना, सीता गेली गे नाही जवाना. सीतेक मिळाला धनुष्यबाण, सीतेक मिळाला धनुष्यबाण,
चवथी कडेन घरान वेगवेगळे पदार्थ रांदतात. हरशी शिवराक म्हळ्यार कांय जाणांक गळ्या सकयल उणी देवाना, मात चवथी कडेन रांदपी शिवराक पदार्थ सगळे घोस्तान जेवतात आनी त्या जेवणाची रुचय वेगळीच आसता. पळोवया चवथी निमतान ही खाशेली रेसिपी. आमाड्याची चटणी. चटणी करपाक लागपी साहित्य: आमाडे, गोड, सासवां, हिरव्यो मिरसांगो, करविलाची पानां, सोय आनी उदक. सोयेंत मिरसांग उदक घालून मातशी मोठीच वांटून घेवप. कायलींत तेल घालप. तेल तापतकर तातूंत सासवां आनी करविलाची पानां घालपाचीं. उपरांत तातूंत गोड तासून दवरिल्ले आमाडे फोडणेक घालपाचे. 2 मिनटां हें शिजोवन घेवपाचें. करपुचें न्हय म्हूण अदीं मदीं आमाडे परतुवपाचे. उपरांत मातसो वेळ धाकपाचें. 2 मिनटां शिजतकर तातूंत वांटून दवरिल्लें वांटप घालपाचें आनी बरें मिक्स करून घेवपाचें. ग्रेव्ही कितली दाट पातळ जाय त्या प्रमाण तातूंत उदक घालपाचें. मागीर तातूंत मातशी साकर आनी मीठ घालप आनी हें बरें 10 मिनटां शिजोवप. अशी ही गोड तिखट आमाड्याची चटणी तयार. ए हो विठ्ठले माझे माऊलिये, निडळावरी कर ठेवूनी वाट मी पाहे, देवा वाट मी पाहे. ये ओ विठ्ठले माझे माऊलिये. चवथ आनी घुमट आरतीचो विशय काडिना तर सगळे कशें आयकुपाक अर्दवट दिसता. ल्हान तशेंच व्हडांक घुमट वाजोवपाक आवडटा. वाजोवपाक आयलें ना तरी घुमटाच्या गाजाक मन तल्लीन जाले बगर रावना. तर आयकुया ही घुमट आरती.
इश्टानो, आता हांव निरोप घेता. मात तुमी बाप्पाच्या भक्तीन तल्लीन जायात. आपल्याक तशेंच समिस्तां खातीर बरी मागणी करात. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया. देव बरें करूं.